सांकवाळ गांवांत एक मेगा प्रोजेक्ट येवपाचो आसा। हे बाबतींत गांवांतल्या लोकांनी तशेंच पंच वांगड्यांनी खैर निशेध उक्तायला। लोकांचें अशें म्हणणें आहा की खंय तरी 2006 सालान तेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप केल्ला, पूण 2024 आतां हो परतून प्रोजेक्ट आयला। एकूच दिसान हेची फायल पंचायतीन क्लियर केल्या, हेच्यावरूय तेंच्यांनी दुबाव उक्तायला। कसल्याच हेर डिपार्टमेंटाचे परवाने ना, पंचायत आनी PDA सोडीत जाल्यार, अशेंय तेंचें म्हणणें आहा। ह्या प्रोजेक्टाक लोकांचो खैर निशेध आहा आनी ते हेच्या फुडें हो प्रोजेक्ट जावंक दिवचो ना, अशेंय तेंचें म्हणणें आसा। एमटेक सो आमगे प्रोटेस्ट घालून आमगे अपोज करून ती थ्रू पंचायत आमी ते बंद करून गेलो तेन्ना 2007 सो आतां विच इज 70 विलाज धरल्यार सो इट गोज म्हाका दिसता मे बी लायक 1 परमिशन घेयला हे कन्स्ट्रक्शन चालू करता। पडो लागली तुजी यांच्या केस फाटी घ्या म्हण कित्याक ती फॉल्स ना एकदम मारपार रेडी आहे फाटी घेवपाक। आनी एक पॉयंट आहा आनी एक पॉयंट सांग, गांवची पासत कोणूच वयली सायडीन जे कोण पंच आहाय न्हू ते गांवची पासत कोणूच ना, ते फकत गांवची पासत एक जाय, गांवची पासत फुडें सरया। देव बरें कर। नमस्कार तुमकां। आनी म्हाकाय हुस्को जालो हे सगळें आमचो, आमी आयज हांगा फाल्यां गेली पूण आमकां हुस्को आहा हो गांव पिड्यार जातलो, बरो जावचो ना, सारकें सगळें माल जातलें सगळ्यांकूच, आमकांच न्हू तुमकांच न्हू सगळ्यांक माल जातलें। ताका लागून आमी म्हणलें आमी फुडें सरया, सगळीं फुडें सरया आनी हो गांव आमचो सांबाळया। देव बरें। म्हाका धमकी पासून दिली रुलींग पॅनलान, हांव नांव सांगना पूण तुमी जाणवार आसतले कित्याक लागून म्हाका धमकी येताय त्यो। पयली सुवातेर सगळे उलयले, पिटरान सांगलें गार्बेज पिकअप जायना, खरेंच जायनासलो। हांव तुळशीदास आनी निधी आमी एग्रेसिवली झगडले। हांव तरी डायरेक्ट सांगलें, म्हाका धमकी दिली तुजे वाड्या वयलो गार्बेज काडपाना। हांवें सांगलें तूं गार्बेज काडना जाल्यार तुजे पंचायती हाडून म्हाजो लोक सगळो उडयतलो। दुसरें रेजोल्युशन घेवपा लायलें, एक वर्स तुमच्या आदारान देवाच्या आदारान ताका आमी उडयलो आनी हे प्रोजेक्ट बंद जावपाक एक 25% सक्सेस मेळ्ळा। पूण तेज्यावन व्हडलो मनीस येयला, तो गेलो, व्हडलो मनीस येयला। ते भाशेन हांव तुमकां सांगता, तुमच्याय वाड्यान कोण हो प्रोजेक्ट जो पळय आसा ताका नांव चेंज जायत आसा। आतां ताका परमेश कन्स्ट्रक्शन म्हणून दिल्लीची पार्टी सर्वे नंबर 257/1 हितून तो येता। हितून जवळ जवळ 650 फ्लॅट आसा आनी 70 बंगले आसा, 720 युनिट। आनी हो असो प्रोजेक्ट आसा की तो फुल्ल जंगल प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून लागलेले। आनीक आतां ते फॉरेस्ट प्रायवेट काडून तेणी C1 कमर्शियल 1 झोन म्हणून केला। आनी ग्रावंड +13 13 मजली हांगा बिल्डींग येता। हे पळय वयर दिसता हे सगळे जंगल, दाट जंगल आसा। हांगा फ्लोरा आनी फौनाचो प्रॉब्लम आसा। जी पळय आमची चराचर आसा, आमी जीव जंतू म्हणटात, सुकणी, मागीर जनावरां, मोर आसूं, माकड आसूं, वाघ सुद्दां आसा हांगा। हितून आतां 700 लोक हांगा युनिट येतले आनी 700 × 3 करीत जाल्यार जवळ जवळ 2000 लोक ह्या दोंगरार हांगा रावपा येतलो। हेजेर पंचायतीन जेन्ना फायल येयली तेन्ना आमचो 4 जाणांचो खर विरोध जालो। 4 पंच आमी 11तले विरोधान गेले आनीक 5 जाणांनी ते पास करून घेतले, 2 जाण एबसेंट आशिल्ले। आतां हे कितें ऑब्जेक्शन कित्याक, हांगा पयलीं म्हणल्यार स्लोप आसा, ताका जो पळय कंटूर लागता तो ना, हांगा एनवायरमेंट क्लियरन्स ना, हांगा रोड जो पळय 10 मिटर जाय तो ना, फायलीन जे पळय कितें जाय सनद ना, सनद आसा सेटलमेंट 2007चे, आतां ताका कमर्शियल सनद जाय। हे सगळे आमी पॉयंट्स घालून मागीर गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, फॉरेस्ट, वॉटर, मागीर इलेक्ट्रिसिटी, फायर, हे सगळे जे पळय NOC जाय त्यो कसल्योच फायली त्या हितून नाशिल्ल्यो। तर ती आमी सगळे घालून पॉयंट्स 11 तारखेर मार्चाचे मिटींग जाली पंचायतीन। इट वॉज 5 versus 4, 4 जाणांनी ओपोज केले आनी 5 जाणांनी तो पास केलो आनी 11 तारखेरच ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें। हे सेक्रेटरी म्हणून जो पळय हांगा पंचायतीन आसा ताका तो ही इज नॉट क्वॉलिफायड। तो सेक्रेटरी ऑरवील वालीस म्हणून आसा, तो ही इज अ ग्रामसेवक, ताका हांगा डेप्यूट केला ग्रामसेवक म्हणून, पूण तो हांगा सेक्रेटरी म्हणून बसता इलिगली आनी इलिगली तो सायन मारता, इलिगली सायन मारता। आनी हे ऑरवील वालिसाक कसलीच भंय ना, तेणें तेजी
ऑथॉरिटी आशिल्ली PDN गायडलायन्स घालून दिल्ले, PDN पास केली ती आनी हे डॉक्युमेंट्स घे आनी दी म्हणून तेणें त्याच दिसा ते पास करून घेतली ती फायल आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तांकां इश्यू केलें. सो आमचो आज हांगा लोकांचो सगळो जमलेलो आसा, गांवचे लोक हांगा सगळे जमलेले आसा, मोठे संख्येन जमलेले आसा की ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज करपाक आनी हे लोकांच्या आदारान हो प्रोजेक्ट येवची ना हेजेर हांव पळयतलो. टोटल एरिया कितली आहे? टोटल एरिया 35,050 आसा. तितूंतली FAR जी पळय आसा ती जवळ जवळ 700 स्क्वेअर मिटर आसा FAR. ही प्रोजेक्ट येवपाक होती 2007 फ्रॉम 2007 ते आमी अजून पण झुजता आनी आतां कळोन गेला की पयले MTech कंपनी हालोली, मागीर ही कंपनी ANS म्हणून कंपनी येयली. आतां ही ANS कंपनीन काण दिला एक व्हडली कंपनी वीच इज ब्लेसिंग ऑफ आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदी म्हणून आहा म्हणून फॉर भुटानी प्रायवेट लिमिटेड. आतां ती कंपनी येयला, फूल पावर मनी पावर घेवन येयला आनी सगल्यांनी इकोन घेयलो आहा. जे आमचे मेन रिप्रेझेंटेटीव आहाय ते आमगेले मेन पंचायतीन आहाय तांकां इकोन घेयलो आहा. आतां आमी मुखार सरला कित्याक एक व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट वीच इज अरावंड 720 फ्लॅट्स इन्क्लुडींग विलाज. ओके, ते हे गांवांत येवपा आहा, हे दोंगरार वयर येवपा आहा. हो दोंगर चोया तुमी, हो दोंगर स्टीप स्लोपाचेर. हाव कॅन 720 फ्लॅट्स एंड विलार हे दोंगराचेर येवपाक शकता? उदो वयहा, लायट कशें वांटोले, गार्बेज वयतले, तेंगे सुवेज सिस्टम आहा तेंगेली वयतले, आमची गांव भितर वयतले, आमचे बांयक आनी आमचे उदकान वयतले, तेंगे गार्बेज वयतले. ते मागीर ते 100% ते कोण घेवपी आहाय ते आसतले भायले. कित्याक ऑलरेडी ही प्रोजेक्टाची अजून पास जावं ना, पूण तेंगेले पॅम्पलेट्स, ब्रोशर्स, इवन विडियोज ऑलरेडी दिल्ली सर्क्युलेट जालो आहाय. म्हाका आतां कळून येयला, ब्रोशर चोयला 1.2 CR 1 crore 20 lakhs एक विला आनी एक प्रोजेक्ट सेल चलता. परमिशन ना, नो फ्रॉम हेल्थ, नॉर फ्रॉम PWD, नॉर फ्रॉम पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, एकूय परमिशन ना. पूण आमच्या पंचायतीन ऑलरेडी परमिशन दिला कन्स्ट्रक्शन मुखार सोराय म्हणून. सो हांव देखून आमी एकठांय करून लोकांक हाडले, गांवचे लोक हाडले, तर वी आर गोइंग 100% ओपोज दिस प्रोजेक्ट बिकॉज इट टोटली अनएथिकल प्रोजेक्ट, इल्लिगल प्रोजेक्ट. सेकंडली रोस्तो ना प्रोजेक्टा ह्या विदाउट रोस्तो तेच करून अप्रूव केलो पंचायतीन आमकां. ते क्वेश्चन हांवें काल पंचायतीन चालला आनी फाल्यां म्हाका रिप्लाय येतली. ते रिप्लाय प्रमाणे हांव मुखार सरतलो. हांवें कोर्टा वचपाक रेडी आहा आनी केस घालतलो एक प्रोजेक्ट बंद करपाक. बिकॉज दीस प्रोजेक्ट इज नॉट फॉर गोवा, इट इज टू डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा. थँक्यू. पळय, आमी ऑपोजिशन टोटल आमची स्ट्रेंथ आसा 11 पंच. हो प्रोजेक्ट पयलो ऑलरेडी PDN पास जाला आनी PDN आमचे गांवचेच रिप्रेझेंटेटीव आसा. सो तांकां एजेंडा येता 15 दीस पयलो की तो प्रोजेक्ट येता आनी अशें तशें. सो तेंच्यान एक नोट घालून, ते एबसेंट आहा जाल्यार तेंच्यान एक नोट घालून तो प्रोजेक्ट थिंगाच भायर मारपाक जातालो. कित्याक तांकां सगळ्यांक हो विखाडो प्रोजेक्ट. हो गांव, हो धाकलोसो गांव, हितून लोक 500 लोक वोटर आसा आनी तितून एड केले जाल्यार 1000 लोक आसा, 1,500 लोक आसा हिंगा ह्याच वाड्यार. तेजे उपरांत दुसरे वाड्यार हे सगळे इंटरलिंक्ड वाडे आसा. वयर आख्खे जुवारीनगर आख्खे काबार जाले दोंगर बी ते. आनी आतां तेणी बिल्डर लॉबी जावन, आमचे एजंट जावन, आमचे पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहाय हितून. हेणी तो प्रोजेक्ट PDA लेवलाचेर आपले ऑब्जेक्शन दिनासतना हो पास केलो. सो पास जाले उपरांत तो टॅक्निकल पास जाता. दुसरे तो पंचायतीन येता ऑब्जेक्शन पास करपाचे मेंबरा सायडीन. आनी आमी 4 जाणांनी ओपोज केलो तो ऑपोजिशनांनी आनी रुलिंगाचे बाकी आहाय तेणी तो पास केलो. सो हांव तांकांय रिक्वेस्ट करता, आमी तें आतां नेक्स्ट मिटींग आमची आसतली 22 तारखेर, तो रिवोक करपा जाता आमी कन्फर्मेशना टायमार. सो हे जे आमचे रुलींग पंच आहाय तेणें आमच्या गांवच्या लोकां पासत चिंतचें, बिकॉज हांगा येयले जाल्यार टोटल डिस्ट्रक्शन जातलें. आनी दुसरें कितें, हिंगा जीव बी सगळो मरोन वयतलो. हिंगा हे पळय सायडीकूच ऑपोजीट आमचे हें आसा, वॉटर बॉडीज आसाय. हिंगा लोक तिसऱ्यो, कालवां हें सगळें काडटा. सो हेंची जी 650 फ्लॅटां आसा आनी तशेंच गांव आनी लोक, हो मेन प्रोजेक्ट येता एक गांवां लागून, प्रोजेक्ट येता एक लोकां लागून. पूण प्रोजेक्ट तरी हाडून तो लोकार लाडलो, ताचे सगळे इलिगॅलिटी आहा. आमची जमीन अशी कमी आसा, ते जमनीचेर प्रेशर येतलो, ते जीव मरतलो, ते सगळे आमी ऑलरेडी सांगला तुमकां ना, मिनट्सारूय आसा. सो हो प्रोजेक्ट आमकां नाका. आमी जिखतले म्हूण हांव सांगना, आमी जिखतले म्हूण हांव लोकां लागीं मागता, आमी एकठांय रावन हो प्रोजेक्ट
पयलीं स्टॉप केल्लो 2007 ते 15 पासून. आतांय आमी तेज्या वांगडा डबल रस्त्यार येवन हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत हाडला. आमचे पंचा कडेन जाय आसतलो पूण आमच्या लोकांक नाका तो प्रोजेक्ट. सो तो प्रोजेक्ट आमी आमकां जाता ते भाशेन स्टॉप करूनच रावतले. ते गव्हर्मेंटाचेर आसा तो स्टॉप करचो वो तांकां करपा नाका. सो गव्हर्मेंटाक तरी वोट जाय जाल्यार तेणी लोकांचें आयकचें. मरे हो इश्यू म्हणल्यार मरे हें सगळें पॉलिटिकल जुमला म्हळ्यार कितें सगळें ब्रीफ आतां इलेक्शन लागीं पडलेलें आसा आनी हे इलेक्शन लागून असले हे मेगा प्रोजेक्ट पळय आतां न्हू हे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट जवळ जवळ 750 युनिट आसतले टोटल. 750 युनिटाची हो प्रोजेक्ट आसा आनी हो ऑलरेडी ऑनलायन प्री बुकींग जाल्लो आसा. कन्स्ट्रक्शन लास्ट सीजन गांवचे पयलीं प्री बुकींग केल्लो आसा आनी 1 करोडाचे वयर ताका व्हॅल्यू हे तेंचो बुकींग एमावंट आसा 1 करोडाची वयर. आनी तितूंत काय पळय तेणी ऑलरेडी ऑनलायन बुकींग चल्लेलें आसा. पळय 1 करोड 12 lakhs स्टार्टींग एमावंट आसा. आतां इतले हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता पळय न्हू. फर्स्ट ऑफ ऑल हे प्रोजेक्टाक हांगा एप्रोच रोडूच ना. हो रोड हांगा काबार जाला पळय न्हू हो सब डिविजन रोडाचो इतलो पुरता. आनी हे जेन्ना सब डिविजन 1995 जालें तेन्ना हो हे झोन दाखयलेलो एग्रीकल्चर झोन दाखयलेलो वयलो तेजी कन्वर्शन बीन कांय जावना आसलें. पूण हो रोड आतां खाली हे घराची पुरता मर्यादीत आसा. आतां मेन इश्यू कितें आसा हितूंक जेन्ना हे पळय पंचायतीक प्रपोजल येयलें पळय न्हू तितूंक पयलीं सद्या जे PDAक जे रिप्रेझेंट करता सांकवाळच्यान पळय न्हू तो नारायणजी नायक आसा जो BJPचो हांगसरलो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा कोर्तालीम वर्षीची. आनी दुसरो आहा तो आमगेलो MLA लोकल MLA आतोन वाज आसा. आतां हेंकां हे प्रोजेक्टा बद्दल इन एडवान्स म्हायती गावता की बाबा हो खंयचो प्रोजेक्ट येतलो PDAक आनी तेणी तेजेर स्टडी करून वचपा पळय. पूण हांगा खंय अशें दिसलें ना की तेणी त्या प्रोजेक्टाक ओपोज करून तो स्टॉप जालो आहा. आनी तो स्टॉप जावन म्हणून आयज तो पंचायतीक पावलेला सांकवाळे पंचायतीक पावलेलो आसा. आनी सांकवाळे पंचायतीक 11 तारखेर तेंची मिटींग जाता आनी 11 तारखेर मिटींगेक 4 जाणांनी आतां तुमी सांगलें 4 जाणांनी ऑब्जेक्शन घातलें. जे लोकल हांगा जे गोंयकार लागून खरेंच मारता तेणे ऑब्जेक्शन घातलें. पूण हितूंतले कांयच गोंयकार हितून ऑलरेडी ब्रिफकेस घेवन मेकळे जाल्ले आसा आनी ते ताका ओपोज करना. आतां ते ओपोज केल्या नंतर तेणी कितें क्लियर कट वेरी सांगलेलें आसा बाबा हे प्रोजेक्टाक जे फायलीक कसलेच कोणाचेच परमिशन ना म्हणून. आनी हे तुमकां डॉक्युमेंट दाखयता हांव हे डॉक्युमेंटाक पळयत जाल्यार क्लियर कट दिसता की हितून खंय तेणें कोणाचेच परमिशन एन्क्लोज केली ना. एक तर PDAक सोडलें जाल्यार कोणाचें जी रिक्वायर्ड जी परमिशन आहा पळय न्हू कोणाचीच दिली ना. आनी ताका हे प्रोजेक्टाक सेम डे जो आतां ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस म्हणटा पळय न्हू जो मोहीन गुदिनो ताका स्पेशल ड्युटेर काडलेलो आसा. आनी आमचो गोंयचो CM उत्तर प्रमोद सावंतान स्पेशल ड्युटेर दवरलेलो आहा की बाबा हेका हे असली कामां करपाकूच तेणें दवरलेलो आसतलो. कित्याक सांकवाळे पंचायती जवळ जवळ 13 म्हयने जाले ग्रामसेवकच चलयता आनी सेक्रेटरी आसून सुद्दां ताका सेक्रेटरी च्या दिना. आतां हे 13 म्हयने जावन सुद्दां हांगा हेका सेम दिसा लायसन दिता आनी ताका म्हाका दिसता गिरीश पिल्ले तसोच ऑलिव्ह क्लिंटन वाली जांचे सपोर्टर आयले पळय न्हू तेणी म्हाका दिसता चार्टेड फ्लायटान ताका उत्तर प्रदेशा वचून हे लायसन दिल्लें आसा. उत्तर प्रदेशाचो जो पार्टी आसा आनी उत्तर प्रदेशाक लायसन सेम दिसा येता आनी उत्तर प्रदेशांतल्यान सेम दिसा पयशेय गावता हांगा. पंचायतीक 65 lakhs रुपीज रिसीट जाता. म्हणजे हे इतले पळय तेंगेले आतां इतले ट्रान्जॅक्शन चल्लेले आसा की फास्ट आतां डिजिटल वर्ल्ड चल्लेलो. डिजिटल वर्ल्डाक कितें चलता पूण मेन इश्यू कितें आसा आतां जे हांगा रिक्वायर्ड जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आनी ते प्रोजेक्टा लागून जे पळय कोणाची NOC जाय हेका मेन म्हणल्यार EC क्लियरन्स ना. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेरी क्लियर EC क्लियर ना. दुसरें मेडिकल हेल्थाची NOC ना. दुसरें आतां तुका पोल्युशन बोर्ड अशी वेगवेगळे ऑथॉरिटी जे आसा हांकां कोणाचेच NOC ना. आनी ऑब्जेक्शन घालून सुद्दां सेम दिसा तेणें परमिशन दिल्लें आसा. हो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीना सेम दिसा ताका लायसन दिल्लें आसा आनी सेम हांव कितें म्हणटा गांवकारांनी सगळ्यांनी आतां एक जावन आपली युनिटी दाखोवन ह्या प्रोजेक्टार ओपोज करून तेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट थांबोवपाचो आनी तुमचो गांव वाटोवपाचो. तुमचो म्हणल्यार तो गांव म्हणल्यार म्हाकाय येता गांव हांवूय गांवांत रावलेलेच आनी आतां ह्या प्रोजेक्टाक एक तांकां कसली NOC ना तरी पूण तेंच्यांनी इल्लिगल हो प्रोजेक्ट पास केलो. हे प्रोजेक्टाक रस्तो सुद्दां ना तरी पूण हें केलें आनी हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार हांगसरली जीव जंतू बर्ड्स एनिमल्स हे खंय वयतले. हांगा हे सगळें फॉरेस्ट ही झाडां सगळीं नश्ट जातली आमचें एनवायरमेंट काबार जातलें. तेका लागून हांव जाता तितलें मागता की हांगा हे प्रोजेक्ट जावचो न्हू आनी सगळ्यांनी हेका सपोर्ट करचो म्हणून. देव बरें करूं. आयज आमकां शॉर्ट नोटीस आयले की आयज हांगा कितें मेगा प्रोजेक्टाचे अपोज करप विलेज येवपा. म्हाका खबर नासलो खंयची लोकेशन तें. आमी हांगा पावतकीर पडलें की आयज म्हणजे कमी 200-300 लोक हांगा जमलेलो आसलो आनी आमी ताका सहभाग जाले. आमी पळोवपाक कितें जाल्लें तेन्ना हांगा सिट्युएशन अशें आसलें की
जी लायसन्सां तांकां दिल्यात तांकां ह्या कोणाक कॉन्फिडन्स घेयनासतना दिल्ली आसा या तेणी ही जी फ्लोरा फॉना जी आयज हेच भशेन कत्तल करपाचें तेणी आयज डिसिजन घेतलेलो आसा काबार करून हे सगळे दोंगर सगळे काबार करून तेणी हांगा एक व्हडली म्हणजे मॉडर्न बस्ती तेणी हाडपाची तेणी ठरयल्ली आसा म्हणजे हांगा 650 फ्लॅट्स 70 विलास आणि प्लस 20 तेंचे स्विमींग पूल तुमी चिंतात तुमी ही जर पॉप्युलेशन जर हांगा येयलो जाल्यार गांवचेर कितें जातलें आयज गांवान हांगा पळोवंक गेल्यार आयज 50-60 घरां आसा आयज ते बरे हितून रावतात सारके पीस आनी हार्मोनीन रावता फाल्यां सगळे हे जर 650 जर येयला आयज हो गांव मायनॉरिटीन वयतलो आनी फाल्यां हे गांवांक स्वताच्या गांवांत ते सोयरे जावन उरतले आसा ही सिट्युएशन जातली हांगा हें जावपाक जायना म्हणून हे लोक सगळे जमलेलो आसा ह्या वर्सां पयलीं आमी बंद केल्लो कळ्ळें तेन्ना हेजेर आमी सरपंच शारदा राठोड ताका सांगपाक गेले बंद कर म्हणून तेन्ना बंद कर म्हणल्यार ती म्हणपाली जालें उलोवप सगळें जालें आमचें आमी येता आसतना सगळे बरे एकले आनी येयले अकस्मात हेणी पुलिसाक फोन मारलो आनी सायमन कारवालो पिटर आनी रमाकांत आनी बाकी लोक कोण आसले आमकां अरेस्ट करपाक केले आनी आमची तेंच्यांनी केस घातली केस घालून खूब थोडे तेंप चल्ली आनी आमी ती केस काडली कोर्टान आमी जिखले आमी ती डिफेमेसी केस घातली ती आमी जिखले मागीर ती आमकां पांयां पडपाक लागले कितें केस मातशी फाटी घे हे प्रोजेक्टा लागून मागीर आमी कशें ते फाटी घेतली ना ते जालें मागीर हितून मेन म्हणटा तो गुन्यांव कोणाचो जे हांगा पंच कोण निवडून येता तेंचो आनी दुसरो पयली मिस्टेक म्हणटा ती म्हणजे गांवच्या लोकांची जे बऱ्या मनशाक हे वोट करून कशेंच हाडिना फालतू मनशाक चोरता करता नागयता तांकां परते हाडटा तांकां लोकांक दिसता कितें चोर जे आसा ते बरे आमचे बरे करता कल्याण करता गांवचे पूण मेले पाड पडलेले चोर फोटींग बरे आनी बरो करता ताका वायट समजता ह्या खातीर हे लोक आयज रस्त्यार येवचे पडले आनी हे पयशे कोण घेवन हातान तेजे केन्नाच बरें जावचें ना आनी बरें जावचेंच न्हू इतलेंच